रातवाडो नावेली वाठारांत 16 फ्लॅट आणि 4 रो बंगले आशिल्ले हाऊसिंग प्रकल्प प्रस्तावित आसा. ह्या आदी ग्रामसभेत थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केलो. ह्या बांदकामाविशीं बीडीओ कडल्यान 1 एप्रिलाक आदेश दिल्लो. ते प्रमाण बांदकामाचो परवानो 7 दिसां भितर दिवपाचो अशी सुचोवणी सचिवाक दिल्ली. तशेंच ह्या आदेशाचेर वेळार निर्णय घेवंक ना जाल्यार कार्यालयीन कामाक कळाव जाल्ल्याच्या कारणावयल्यान कारवाय जावपाक शकता अशी भिरांत सचिवान व्यक्त केली. ह्या फाटभुंयेर सोमारा पंचायत मंडळाची बेगोबेग बसका जाली. या बसकेत प्रस्तावित प्रकल्पाक परतून विरोध केलो. फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन पंचायतीन या बांदकामाक परवानगी दिवंक ना. तशेंच पंचायतीन केल्ले तपासणेत सुवात वेटलँड म्हूण नमूद केल्या. तशेंच बांदकाम व्यावसायिकान कायद्या प्रमाण सगळे कागदपत्रां दिल्या असो दावो करीत परवानगीची गाणी केल्या. त्या खातीर बीडीओच्या आदेशा वयल्यान परवानो दिला तरी पंचायत मंडळाचो लेगीत हाका खर विरोध आसा. दुसरे तिका लो लायंग येयला. आतां तिका 5 डिपार्टमेंटल सरपंच आमकां सांगते भाशेन कन्वर्शन कलेक्टर ते ऑफिसान बसताय आनी प्लॅन पास करताय. कित्याक तांकां फी मेवता हे मेवता म्हणून ते पास करताय. दे डोंट कम टू द सायट. हांव नाव चॅलेंज करता टू ऑल दीस 5 डिपार्टमेंट टू टेल अस वेदर इट इज अ लो लायंग एरिया ऑर नॉट एंड हाव दे पास दीस प्लॅन. हो प्लॅन कितको त्यांनी कन्वर्शन दिले ते. कलेक्टर तुम्ही ऑफिसान बसताय आणि तुम्ही you all don't know what the people are suffering here. You come to the site and you do the re-inspection and see whether it is a low-lying area or it is a barren land or it is orchard land or it is a forest land or what land. So आम आखता हे 5 डिपार्टमेंट पे कोणे हे केला they should revoke his license. तुम्ही ते परमिशन दिले ते रिवोक करचे. एक झाले. सेकंडली पंचायत has stood आज त्यांनी मीटिंग मागलेली बिकॉज बीडीओतल्यान ताका प्रेशर येला सेक्रेटरी मेमोरंडम येला की तू ते पास करून. How can BDO direct the secretary you give him license when the panchayat had clearly mentioned in the letter they get violation the low-lying area, then 6-meter road non-site, there is other problem electricity, water. Yes, how the panchayat and BDO can pass? So what is the respect of the body under Panchayat Raj Act? Body and if secretary and these officers can take a decision. So when the law has been violated, there is no 6-meter road. Therefore, Panchayat is going to stand till the last. They are going to fight this case with the assistant director of Panchayat. They are going to fight the case in the court. Wherever the matter goes, they will fight. But they will not allow this further. And the Panchayat is with the people. So day 1 सन आयज आमची मिटींग जाल्या. स्पेशल बॉडी मिटींग आपयलेली. आम डे 1 सन पंचायत आमगेले हे प्रोजेक्टाचे ओपोज आसलेली आनी टील टुडे पासून आहाय आमी लायसन्स तेका इश्यू केलें ना पंचायतीन कितें हें केलें ना. तेगे सगळे डॉक्युमेंट्स आहाय तो व्हिडिओ वयता हिंग वयता थिंग वयता. दॅट इज अ डिफरंट केस. बट आमी एज अ 5 मुगे वड्याचो हांव सगळे मुगे लोकां बराबर आहा आनी आमी ह्या प्रोजेक्टाचे एगेन्स्ट आहाय म्हणून डे 1 सन सांगलेलें बिकॉज इट इज अ लो लायंग एरिया आनी 6 मिटर्स रोड ना म्हणटा सगळे हें आहा म्हूण. सो मुगे सांगपा इतलेंच फुडें तर कितें केलें जाल्यार पंचायत तेजे ओपोज वयतली. Low lying aha म्हणून कोण जाणारली पंचायत जाणार and who had done the inspection for conversion downtown planning they all the departments know. आता व्हिडिओन सध्या आपण मेमोरंडम सेक्रेटरी काढच्या आधी त्याने तरी रिपोर्ट मागून जाल्लो ऑफ द एरियाचो हाऊ इज द एरिया आय वॉन्ट टू नो देन लो लायंग आहा म्हणला पण म्हणला पंचायताक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट. सो तेजे आपण मातशें आय वील स्टडी द मॅटर करपा जाय आसलो आनी मागीर चोवपा जाय. पूण तेणें तें कांयच करूं नासलो न्हू. डायरेक्टली ताका मेमोरंडम काडला आनी वयल्यान ताका 2-3 कंडिशन गेले विदीन 3 days इश्यू कर and within 7 days compliance code and if you are not failed to do this action will be taken against you. So secretary आता दितलो तेका व्हिडिओ that I don't know. Body हांव न्हू whole body don't know. सेक्रेटरी खबर आहा न्ही लो लायंग आहा म्हणून. ताका खबर आहा. हां He was a part of the inspection. या ही कॅन रिप्लाय नो. He can reply attach for me ताका. Still then to the license the body had called up the emergency meeting and said this have to be right to the video. And we will challenge that also to the high authority. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील.